नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. देशाचे पहिले घरमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान गुजरातातल्या केवाडियात आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या भव्य संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. हे कार्यावळीत भारत देशाचो एकचार दाखोवपी आणि विविधतायेत एकचार आसप हो विचार दर्शवपी तरेकवार राज्या वतीन खासा सांस्कृतीक कार्यावळींचे लेगीत आयोजन जाले. कार्यावळीत उलोवप करतना देशाच्या एकचाराक पालव दिवपी तरेकवार कामांक सरकार सदांच तेंको दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगले. तशेंच राष्ट्रीय एकता दिवस हो फकत एक संदेश नासून प्रत्येक भारतीयां खातीर संकल्प जावन आसा अशें लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है. आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है. हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें. यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन, एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं. साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है. ये राष्ट्रीय कर्तव्य है. ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है. यही आज देश की जरूरत है. यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज भारताचे लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान आयोजित राष्ट्रीय एकता दिसाचो एक भाग म्हणून पणजेच्या कांपाला रन फॉर युनिटी ह्या मॅरेथॉनाचे उक्तावण केले. ही कार्यावळ खेळा आणि युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजित केल्ली. कार्यावळीत मुखेलमंत्र्या सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांथावेलू, खेळा संचालक डॉक्टर अजय गावडे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना ह्या कार्यावळींतल्यान एकचार, प्रामाणीकपणा आणि राष्ट्र निर्माणा वतीन आशिल्ली आमची वचनबद्धताय दिसून येता आणि ह्या मुल्यांच्या आधाराचेरूच एक भारत श्रेष्ठ भारत घडोवन येता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. समृद्ध असो देश, अखंड भारत देश एक करप हे सगळ्यात व्हडले पाऊल जर कोणी उचलले असतले जाल्यार ते सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यानी. आणि म्हणून आज आम्ही हो विविधतेने एकटेल्लो कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि गुजरात पासून नॉर्थ ईस्ट पर्यंत व भारत देश आज एक संद म्हणजे तिरंग्याच्या सकयल आम्ही सगळेजण एकत्र आसा. आणि आम्ही एकत्र आसा म्हणूनच आमची पावर आम्ही जगाक दाखोवपाक शकता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो सगळ्यात जगातलो व्हडलो स्टॅच्यू गुजरात हांगासर केलो. पुराय जगाचे अट्रॅक्शन त्या स्टॅच्यू कडे गेले आणि त्या स्टॅच्यूच्या निमित्तात सरदार वल्लभभाई पटेलाचे कार्य पुराय देशातल्या युवकांक कळपाक शकले. आणि म्हणून आम्ही म्हणटा की आम्ही विविधतेतून एकटेल्ले सगळेजण आम्ही सगळेजण एकत्र आसात आणि या भारत देशाची ताकद आज आम्ही जगाक दाखयत आसा.
गोय 14व्या ॲक्रोबॅटिक जिम्नॅस्टिक आशियाई वस्तादपण 2025 सर्तीचे वर्सा येजमानकी करता. 19 वर्सां उपरांत भारतात ही सर्त परत एकदा आयोजित जाता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज म्हापशेच्या पेड्या खेळा संकुलात आयोजित जावपी ह्या सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हणून वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत राबयिल्ल्या फिट इंडिया चळवळीक लोकांच्या जीवनशैलीचो भाग करपाक जिम्नॅस्टीक ह्या खेळा प्रकाराचे व्हड योगदान जाव येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच जिम्नॅस्टीक गरजेचे समतोल, स्थिरता, समन्वय आनी स्वता भितरलो विश्वास ही साबार मूल्यां फिटनेस मेळोवपाक गरजेची अशेंय तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. The gymnastics in many ways represent what Fit India stands for. Balance, focus, coordination and inner strength. When we host the events like this, we are inspiring the generations to move, the train and believe in themselves. This championship brings together the nations. It also reminds us what excellence is not born overnight. It built through the years of practice and persistence and patience. To all the athletes present here, welcome to Goa. This championship belongs to you. In these coming days, this arena will become your world. राज्य सरकारान काल राज्याच्या तरेकवार महामंडळाच्या फुडारपणात बदल करतना साळगांवचे आमदार केदार नायक हांका गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदार नेमणूक केल्ली. आयज आमदार केदार नायक हांणी आपल्या अध्यक्षपदाचो औपचारीक कारभार सांबाळ्ळो. त्या आदी गोय राज्य उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे उपाध्यक्ष आशिल्ले. पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षपद घेतले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे उपकार मानतना पर्यटन गोंयचे अर्थवेवस्थेचो एक मुखेल स्तंभ आशिल्ल्यान ह्या महामंडळाचे अध्यक्षपद भयंकर जबाबदारीचे आसा अशें केदार नायक हांणी सांगलें. हांवें जेन्ना म्हणटा की इकॉनॉमी आमची गोंयची टुरिजमाचेर चलता तेन्ना GTDC घेवप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्या म्हणून आनी म्हजेर विश्वास दवरला म्हणून. सो हांव अश्योर करूंक शकता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल आमचे टुरिजम मिनिस्टर तशेंच म्हजे सगळे कार्यकर्ते म्हजे बरे मागते की ही चॅरमॅनशीप आमी बऱ्या तरेन फुडें व्हरया. आमच्या गोंयाक हेजो फायदो जातलो, फायदो करून दिवया. आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक हेजो भरपूर फायदो करून दिवया. 40 कन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाचें ही धोरणां घेवन फुडें चलता. तेरेखोल न्हंयेंतल्यान बेकायदेशीररित्या रेंव उपशिल्ल्या प्रकरणात पेडणे पुलिसांनी 7 जाणांचेर गुन्यांव दखल करून तांकां अटक केली. ह्या प्रकारांत बिहारच्या 2 कामदारांचेर 28 ऑक्टोबर दिसा फारपेट जाल्लो. ह्या दोगांचेरूय सध्या बांबोळीच्या गोंय वैजकी इस्पितळांत उपचार सुरू आसात. अजून मेरेन चवकशी करतना पुलिसांक फारपेट करपी मुखेल गुन्यांवकार कोण आशिल्ले ते स्पश्ट जावंक ना. ह्या प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पेडणे पुलीस ह्या घडणुके विशीं सखोल चवकशी आनी सोद प्रक्रिया करतात म्हणून अशें करता आसतना गडबड करून चुकीच्या मनशा आड पुलीस कारवाय करूंक शकना अशें सांगलें. पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. खरो कोण गोळी मारपी आहा पयलीं हेका सोदून पुलीस काडटले. ताची इन्क्वायरी करून आपोवन सगळें बरें पडटा. आयक म्हाका सांग, सगळ्या जाणांक आपोवन व्हरून इन्क्वायरी करता. फाल्यां सकाळीं तुमी बेश्टो जर कोणी चुकोन हें जालो जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. एक्चुअली कोणी गोळी मारता ताचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या बायलांच्या संवसारीक करंड सर्तीत भारतीय पंगडान ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडा आड भरघोस जैत जोडत निमण्या खेळात प्रवेश केलो. ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान पयली कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करतना 49.5 षटकांनी सगळे गडे बाद जावन भारता मुखार 339 धांवड्यांची कठीण मोख दवरिल्ली. पूण भारतीय खेळगड्यांनी उल्लेखनीय खेळाचें प्रदर्शन करतना फकत 5 गडे वगडावन ही मोख साध्य केली. जेमिना रॉड्रिग्स हाच्या नाबाद 127 धांवड्यांच्या जोराचेर तशेंच कर्णधार हरमनप्रीत कौर हांच्या 88 बॉलांच्या जोडिल्ल्या एकूण 90 धांवड्यांचेर भारताक हे जैत फावो जाले. ऑस्ट्रेलियाचो बायलांचो क्रिकेट पंगड गेली कितलींशींच वर्सां हे सर्तीचे वस्ताद आशिल्ले. तांकां ह्या खेळांत सर्तींतल्यान बाद करून भारतीय पंगडान ह्या जैताचें म्हत्व वाडयलें. आयतारा जावपी निमण्या खेळांत भारतीय पंगड दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडा आड करंडक भारताच्या नांवार करपाक मैदानार देंवतलो.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी तें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.